राजेंद्र बाब आतां उरल्या ते 3 कोण मारया एक अदमासामी हांव एक बरोवन दवरिल्लें हांवें बरोबर बरें एक म्हाका दिसता की जर रेजिनल्डान गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केला आनी तो अशा टायमार ताणें सपोर्ट डिक्लेअर केला की बाबा कोणूच फुडें येवनाशिल्लो तेन्ना तो आयला डॉक्टर चंद्रकांत शेटये फुडें आयल्या ही 2 नांवां म्हाका प्रोबेबली दिसता तिसरें नांव हें किशोरान जशें म्हणलां हें BJPंतल्यानच कोण तरी तिसरें नांव आसतलें सो 2 भायर वतलीं एक BJP कडेन उरतलें मगो खंय मगोची तशी म्हणून ती उरल्या तांचें सेटलमेंट जे कितें आसा तें जर जेन्ना जातलें पळय तेन्ना तें ओपन जातलें म्हणजे दिवपाचें काय दिवपाचें ना हें जेन्ना ठाम जातलें तेन्ना खाती वांटप तांकां मोगोक दिवपाचें आसा पूण सुदिनाक दिवपाचें ना सुदीना म्हणून तेंच्यानी पयल्याच हेतून PWD दिवन सोडलें आतां PWD गेलें म्हणून सुदीन नाका तुम्ही PWD आपल्याक दिवंक ना जाल्यार आपल्याक आनी खातीच नाका अशें म्हणटा काय म्हणून ते वाट पळयतात पूण अजून ते म्हणना सो तांकां दिसता की जी दारोलकराक ते मेळटले आतां जी दारोलकराक मेळटा हें कळटकूच थंय प्रवीण आल्लेकर बेजार जाला तेणी तर सरळ आपले कार्यकर्ते घेवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार धडक दिली अरे आपूण BJPचो आमदार निवडून येता म्हाका मंत्रीपद ना आणि जो मोगोच्या तिकेटीचेर निवडून येता ताका मंत्रीपद तू पेडणेकार हय कोणा दिवपा जाय पेडण्या कोणाक तरी एकट्याक दिवंक जाय कोणायकू दिले जाल्यार ते तालुक्याक प्रतिनिधित्व मेळटलें पण दी म्हणतो पेडण्या एक तरी दी म्हणटा पेडण्या एक दी म्हणटा एक तर कोणाकूय दिल्यार किशोराक तरी रिप्रेझेंट करता येस सो पूण प्रत्येक तालुक्याक एक प्रतिनिधित्व मेळचें आतां जशें सरान सांगलें तशें की 2 ही अपक्षांक वयतलीच तिसरो कोण हो आतां खरोच कळीचो मुद्दो जाल्लो आनी भाजपा समोरूय आतां ते आव्हान जातलें बिकॉज तुम्ही म्हळें की पावर काय मुख्यमंत्री स्वता दवरप येस आय डोंट थिंक येदो व्हडलो ताप ना मुख्यमंत्र्यान शक्यच ना आपले तें माथ्यार घेवपाचो शक्यच ना आतां जशें मागीर जर तूं म्हणटा की पावर BJP कडेनूच वतले जाल्यार ह्या 2 अपक्षांतली घडये एकट्याची विकेट पडपाक शकता काय कितें 100% आणि जर मगोक एकोमोडेट करपाक जाय ना जाल्यार मगोक एकोमोडेट करपाचें बंधन नाच तेंचेर आणि मगोची गरजूय ना तांकां मगोच्या 2 आमदारांची गरज नाच आतां वयरसून कोण तरी फोन करून ना गरज आसा म्हणून सांगता म्हणून तो आयकोन घेता म्हाका दिसता मगोची कित्याक गरज आहा जेन्ना तुका 2 अपक्ष आमदारांनी हें दिलें आनी आतां तर आयज काँग्रेसचो एक आमदार सत्यनारायणाच्या पुजेकूय पावलो ऑफिसांत भाजपा स्थापना म्हणजे खूब जाण आसात पुजेक येवपी म्हाका दिसता कोण कसलेंच प्रसाद कोणा मेळटलो हो प्रश्न प्रसाद रेडी आहा कोण हात फुडें कोण करता तेजो प्रश्न आहा विशय करून जायना ते भाजपावाल्यांनी घालपाक जाय तांकां प्रसाद आता एक गजाल सामकी की मुख्यमंत्र्याक हांगा कांयच बंधन ना स्वतंत्र पद्दतीन मुख्यमंत्री डिसिजन घेवं शकता आणि तशाच पद्दतीन हे डिसिजन जातलें अशें म्हाका दिसता कारण मोगोक दिवपाकूच जाय आसलें कितें हें बंधन काय बंधनाची गरज ना सगळ्यांत महत्वाचें कितें पार्टी लेवलाचेर कार्यकर्ते जे आसा तांकां कशेंच मोगोक दिल्ले ना एक्झॅक्टली आमी खूप लोकांची मतां आनी समजून घेवपाक त्या बद्दल प्रश्नच ना आता एक वेळ सुदिनांक तर कशाच पद्दतीन दिवप ना अशा पद्धतीचे एक मानसिकता कशें करी करून तूं तें पेडण्या व्हरता हय म्हणजे कशें तें जायत न्हय एका तालुक्याक प्रतिनिधित्व जायत न्हय पण फायनल 3 जाण कोण म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं जर हेंच्यांनी रेजिनल्डाक आनी डॉक्टर शेटयेक सेटल करूंक ना जाल्यार नियती म्हणून एक प्रकार आसता तो हांकां माफ करची ना काळ वेळ शी आमी चड हें करूं शकना सगळ्या आनी शेटये आनी रेजिनाल्ड हेंची प्री इलेक्शनूच सेटींग आशिल्लें सगळ्या BJP कडेन सगळ्यांक खबर आसा आनी इलेक्शन जायना फुडें दोगूय जाण आयले हेंच्या कडेन दोगांचो सपोर्ट हेंच्यांनी घेतला आनी तांचो सपोर्ट घेवन ते 23 जाल्यात तिसरो कोण हय तिसरोच म्हाका दिसता की तो तुमच्या साश्टीनच खंय तरी वचूं शकता काय कितें कारण साश्टीन तांच्या कडेन 2 लोक आसात सध्या तरी हेतून तेंचो सपोर्ट आसा तेजो आनी उल्हासूय आसा आमचो साश्टीनूच आसता आनी कालूच हांव सदानंद तानावडे कडेन जेन्ना आमी अशे अनौपचारीक उलयताले तेन्ना तेणी म्हटलें की खूब लोक लायनीन आसा आमी कोणाक घेवप ते डिसायड करचें पडटलें सो फुडल्या 5 वर्सांनी कितें जावं शकता लागले लायनीक आसा ते सोडून दी भाजपाचो स्थापना दीस एका विरोधी पक्षाच्या आमदारान थंय येवप स्थापना दिवसा आता सत्यनारायण पुजेचे एक मात्र हें आसा सत्यनारायणाची पुजा आसा म्हणून कळ्ळी आनी तूं जर थंय वचोंक ना जाल्यार तुजी व्हडी बुडोवंक शकता सो तशें कदाचित म्हणून कदाचित घेवन पांय पडला जाय आतां कोणाची व्हडी बुडटा आनी कोणाची भाबडो म्हणून खबर नाशिल्लें म्हाका फायनल 3 जाण कोण I think Salseth is not represented. So basically, Reginald. तू सालसेती जाय म्हणटा तो पेडण्या जाय म्हणटा Reginald has to be in because Salseth entirely is not represented for the first time. So I think they will pick Reginald. Dr. Shetty again will be in.
The third one will be toss of a coin. I think BJP will have to decide. I think either it is their own or MGP. कारण बीजेपीकडे खूप असा Yes, yes. जोशीवान तर आयज सुद्धा स्टेटमेंट Ganesh केला Long. तसे खूप जण लाईनीक खूप जण ते बरे आता नवडून ती गजाल खरी तू ज्याचे नाव आमच्याकडे काढपाक सोदता म्हाका ते नाव घेऊन रिस्क घेवपाचें ना आमकां काणकोणकाराक सभापती करून बसयले आता हांव तुमगे पळयता तुमकां कितें मेळटा आमकां मेळपाक चान्स ना सो तुमकां मेळ्ळे 70 हितून नंबर दोनाचे सर्वोच्च पद तुमकां मेळ्ळां सर्वोच्च पद म्हणून तुम्ही घाले का ना आमच्या कळे तुका ते बरें आहा ताजेर हांव काय उलयना तो साश्टीक जाय म्हणटा तूं पेडण्या जाय म्हणटा म्हाका ती अफवा अशी दिसता ज्याच्या कडेन आमी वचपाक सोदता हांव वचपाक सोदना हांव जुवारी ब्रिगाचेर मोदी बॅलन्स आसा सध्या तरी ती रुमर अशी दिसता म्हणजे इतल्या बेगीन काय घडटलें अशें म्हाका दिसना हांव इतल्याचेर आमचा वेळय सारको सोंपला बीजेपीच्या स्थापना दिना दीस आमी रावंड टेबल केला थंय प्रसादाक कितले जाण पावले तेय आमी पळयला पण जो 3 कॅबिनेट बर्थ उरल्या ताजो महाप्रसाद कोणाक मेळटा म्हाका दिसता हें खूब इंट्रस्टींग आसतलें